बाबाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगोटूंक आनीक सगलीं उतरां तुजीं उतरां कर ती आयकून सगलो लोक पवित्र जावन जेजूची खबर फुडें व्हरोंक आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव मागणें करतां तुका, म्हाका कृपा दी तुजी खबर परगोटूंक आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा ताका सदांकाल धाडपाक हुस्को दी आनीक तांची दुयेंसां बरीं कर आनीक तांची कामां सगलीं आडकोन उरल्या जाल्यार तांची कामां तूं शांती पावोवन दी आमेन. स्वर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता, तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कश्टां मरणां आनीक पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त पिडा, त्रास, कश्ट, खोटेपण, मनबावार्थीपण आनीक गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो आमेन. आयज जावन आहा 4 तारीख जानेराची 2021. हांव सोजमोतां ज्या लोकांन व्हिडिओ आयकल्यात तीं पवित्र जालीं म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून आमेन. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 54. जेजून परतीपाळ केलो, हांव म्हजीच व्हडवीक करीन जाल्यार म्हजी व्हडवीक कांयच न्हय. म्हजी व्हडवीक करपी म्हजो बाप आसा, तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच. तरी तुमी ताका वळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलोलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातलो आसलो. पूण हांव ताका वळखतां आनीक ताचें उतर सांबाळटां. म्हजो दीस पळोवचे आशेन आब्राहाम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनीक ताका खूब आनंद जालो. हिंगा 54 जेजू जुदेवांक परतीपाळ कोता. हो कोण ज्यूस पडे आतपड जियेताय तेंगेले ते शेपाय शेमाय तेंगेले पुर्वज ते तेका लागोन हे पळय आतां लोडटाय ते तशें आहाय ते तेका लागोन ते. तर तुमकांय हांव वॉर्निंग दिता, तुमी तर अशें लोळोन दीस काडले जाल्यार गोडी आनी कितू पिडी वयतली खबर ना जेजू येवपर्यंत. पूण जेन्ना पुरें जेजू येतलो तुमगेल्यो पिळग्यो अश्योच जोखमातल्यो संवसारांत. आतां पळय तुमी कितको जोखमाताय ते भाशेन सगळें वायट कोन्न वायट चोयन आनीक संवसाराच्या आशेक लोबदोन सगळे वस्तू घांस माताय तेजे भाशेन तुमगेल्यो पिळग्योय त्यो चिंतल्यो त्यो आनी कांय बरेपण येवपाना तितून. तुमी तर हें तर प्रवचन आयकोन तर तुमी मन बदलून पवित्र जायना जाल्यार तुजें आनीक तुमच्या फॅमिलीचें कोटा. हांव म्हजीच व्हडवीक करीन जाल्यार म्हजी व्हडवीक कांयच न्हय. म्हजी व्हडवीक करपी म्हजो बाप आसा, तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच. आतां जेजू हिंगा पुतून सांगता आपूण देवागेलो पूत, तुमी पळय देव म्हणटाय तेगेलो पूत आपूण आनीक तो म्हजो बाप हेंचो डायरेक्ट सांगिलां चोय. म्हजी व्हडवीक करपी म्हजो बाप आसा. कोण म्हजो बाप. तुमी तुमचो देव म्हणटात तो. देवागेलो चेडो हांव. हें आनी व्हडलें गणीत न्ही तें सोडून आनीक सांगपाचें आनीक सोजमावपाचें तें कांय ना चोय. हांव म्हजीच व्हडवीक करीन जाल्यार म्हजी व्हडवीक कांयच न्हय. म्हजी व्हडवीक करपी म्हजो बाप आसा.
तुमी तुमचो देव म्हणटा तोच. आतां हितूले साप सारकें देव जेजू सरळ सरळ सारको उलयता. उगते सारके सोंप्या उतरांनी. तुमी तुमचो देव म्हणटा तोच. आतां तो जिदेवान बरे भाशेन सांगूं वता, तुमी तुमगेलो देव म्हणटाय तो मुगेलो पाय आनी हांव तेगेलो चेडो. म्हणटोच हांव देवासान येयला, म्हणटोच हांव देव जालो. हितू आनीक कोण जेजू देव म्हणटा ते दाखय म्हणटाय, तेगेलें मोना केसो मातेर जाल्या, वो मोना तो ते मनीस कितू आवट जाले तें म्हाका कांय कळना हेजेर. हेजेर न्ही जायती वळी आहाय जाणाय तुमी. सदां तुमकां वळ तेसो मेळ्ळोले पाटी हांव तुमकां उगडास कोता, की तुमच्या कानार एक दीस पडटलें जरूर कोण ना कोण देंवचारेन तुमच्या कानाचेर मारतलो, की दाखय म्हाका जेजू देवाचो पूत हूंय बरयलो आहा बायबलाचेर. जेजून हूंय म्हणलां आपोण देवाचो पूत, वर आपोण देव हूंय म्हणलां. येसोले पिशे आजून संवसारांत आहाय. कित्याक ते दोळे आसोन कुड्डे, कान आसोन भेरे जाले. जेजून बायबलाचें म्हणटा तेशें कोन्न. तेंकां जेजू मानून घेवपा नाका, कित्याक तेंचे धर्माचे वडील तांकां जिवेशी मारतले. तेणी तर मानून घेयले जाल्यार. आनीक तांगेले धर्मांतले ताका नाकारतले. ताच्यो फामिल्यो काबार कोतले तेंगेल्यो जितीमान. तेका लागून ते मानून घेवपा कबूल नाय. आनीक ते तुमच्या कानाक घाताय, आमकां येवन सांगताय, दाखोयाय जेजू हूंय आहा, हूंय म्हणलां. तेंच स्वता ते आमकां पिश्यां काडटाय म्हणून. पूण तुमकांय आनी आमकांय तो बायबल खबर ना म्हणून आमी होगे रावले. पूण आतां जूंय म्हाका वळ मेळटा, थूंय हांव तुमकां शाटूक कोत्ता. तेंचे तोंडार मारय म्हणून ह्यो वळी काडय आनी सारक्यो वाचय आनी दाखोवय तेंकां. नाजाल्यार रेफर कर म्हूण सांगाय. हेंचो जॉन 8:54 आनी एकू कळ्ळें न्ही. हांवें मुगे इंग्लिशीन तशेंच कोंकणीन जूंय म्हाका वळ मेळटा, थूंय हांव तुमकां शाटूक कोत्ता. हे मुद्द्याचेर कित्याक तो लोक जाणा, पूण तो आपूण नेणार म्हूण दाखयता. अशें करून ते आमकां पिश्यां काडटाय आनी हो देंवचार तेंचे भितर आहा तो तुमगेलो भावाट आलोवपाक आनीक बोंद करपाक तो देंवचार चिंतिता. पूण देवागेलो पावर देंवचाराच्या वोन चड न्हूय. कित्याक देंवचाराचो पावर आतां संवसारांत चलना. हे व्हडले तुमकां सांगताय ते व्हडले पिश्यांचे पिशे. देवान ऑलरेडी संवसार पोत्तून जिखोन घेयलो जेजूक धाडून. संवसार कितलो देखून वायट जाल्यार आतां देंवचाराच्यान पोत्तून संवसार जिखोंक जायना. द गेम इज ओवर. सोगलें सोंपाडलें देंवचारागेलें, सोगलें फिनीश आनी कांय उरलो ना संवसारांत. हिसाब किताब जेजून बराबर कोन्न पोत्तून देंवचाराक इफेर्नांत शेवटिलो. तेणें पडे येवेक पडे केट केलोलें. तेजें सोगलें केट जेजून पोत्तून काबार करपाक लागून आपल्याचेर घेवन आपूण खुद मेलो. हो जेजूक देवाक इनाम हे भाशेन फारीक करपाक पडलो. कित्याक हितूले मोगान रचणां आदाम आनीक एव देवागेलें उतर मान नासतना मोडून मेकळीं जालीं. तें फळ हायन. हाकाच लागोन देवाक हो सारको गंभीर रस्तो धरून जेजूक संवसारांत धाडपा पडलो. सारको मारेकार रस्तो, कोश्टांचो, त्रासांचो. हांव म्हजीच व्हडवीक करीन जाल्यार म्हजी व्हडवीक कांयच न्हूय. तुमी आतां संवसारांत तुमगेली व्हडवीक दाखोवपा भोंवताय. जेजून देखून देवागेलो पूत ओर पातोक नासतना संवसारांत येयल्लो. तरूय कोण जेजून म्हणलो ना, चोय हांव मुगेले व्हडविकेचें कोता. कित्याक हांव देवाचो पूत, हांव पातका विणें जल्मला ना. आमी मनीस जायन देखून आतां आमगेलो हितूलो नेट जाला. आमी म्हणटाय मुगेली फामील माय शीप माय ऑर्डर. हो पळय लोक असो म्हणटा. तेंगेले जिवितांत चोयाय तुमी कितें जावपा आहा तें चोयाय तेंगे जिवितांत. तुमकां दोळ्यांनी दिसपडटलें. माय शीप माय ऑर्डर म्हणटाय. आपल्यागेले व्हडवीक आपल्यागेल्या तोंडान पडे उलयताय.
ती जेजून सांगितलां कांयच न्हय. आमगेलें काम तर आमकां संवसारांत वॅलीड जातलें जाल्यार आमकां देव आहा धाडलेलो देवान तें वॅलीड करपा जाय. देवागेलें तेजेर सिग्नेचर आसपा जाय. म्हणटकच तुगेलें नांव बूक ऑफ लायफ सर्गीच्या बुकाचेर आसपा जाय. तेन्ना तुगेले संवसारांत पळय तूं कितें व्हडवीक सांगो वता वो कितें तूं काम कोता, तुवें पळय कितें जेजूगेली मिनिस्ट्री चालू केल्या, तेक लागोन तुगेलें नांव स्वर्गाच्या सासणाच्या बुकाचेर बरयलोलें आसतलें. जिविताचो बूक, बूक ऑफ लायफ. बायबल वचमाऱ्यान चुये. तेन्नाच की तूं स्वर्गार वयतलो आनीक हेंचोय म्हजी व्हडवीक करपी म्हजो बाप आसा. आमगेल्या रोचणारा देव बापान मानता, देवा बापाक मानता तसलें तरी आमी जिवीत आमगेलें सार न्हय जाल्यार आमगेल्यो संवसारांतल्यो व्हडविको कित्याकूच उपकारो न्हय. तर हे संवसाराच्या आशेक आनीक नांवाक आनीक पोदाक आनीक कॉम्पिटिशनाक आनीक टॅलंटाक जो मनीस व्हडवीक दाखोवन चलपा सोदिता तो कांयच न्हय. तेगेलें संवसारांतूय कांय एक बरें जावपाचें ना. ना म्हणून तेका शेवटी सासणाचें सुखूय मेळपाचें ना. 55 तरी तुमी ताका वळखूंक ना. पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवेन म्हणलोलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फोटकिरो जातलों आसलों. आतां हे बेस बरें जेजूक खबर आहा हे सारके साप आपल्याक फोट मारताय आनी ते बेस बरें जाणाय की जेजू जावन आसा देवागेलो पूत. जेजू जावन आसा खुद देव. कित्याक हे धर्माचे वडील आख्खो ओल्ड टेस्टामेंट बाय हार्ट जाणाय. कित्याक तेंकां आनीक जिवितांत काम ना. तेंगेलें कामूच तेंगेल्यो पिळगा, तेंगेलें बिझनेस जालां पाद्रीपण. पायच्या फाटल्यान पूत, पुताच्या फाटल्यान नातू, नाताच्या फाटल्यान येताय ते हें सगळें तेंगेलें बिझनेस जालां. आनीक तें बिझनेस तो भुरगो जात ते दिसा तेंगेलें शिकोवपाचें कोमेस जाता. कित्याक तेंकां आनी काम धंदो कांय ना. हे तेंगेलें रोजी रोटी सोदांचीच. आनी हेका लागून तेंकां पागार मेळटा आनीक फामिलीक बरो हें मेळटा, पोरामूस जाता फामिलीचो गव्हर्मेंटा वयल्यान. तर हें तेंगेलें पद वयतो म्हणून ते आतां फोटी मारता हेंचोय. जेजू तेंकां डायरेक्ट सांगोता वचोय, हांवूय तुमचे भाशेन हांवूय फोटकिरो जातलों आसलों. तेंकां सगळी खबर आहा, बेस बरी खबर आहा तेंकां. पूण ते फोट मारताय. आतां तुमकां पळय कितें करून फोट मारताय. बायबलाचेर दाखय जेजून आपूण देव हूंय म्हणला. जेजू देवागे पूत हूंय आहा. जेजू कोण जितो मारला, जेजू मेलो ना. हें सगळें दाखय म्हणटाय. हे सगळे फोट मारताय आमकीन. हेंक इंग्लिशीन लायर म्हणटाय. बिग फॅट लायर. हितूले बायबलाचे प्रूफ आहाय एकूच न्ही, कितू प्रूफ आहाय. प्लस लाखांनी लोक प्रूफ आहा वचोय बायबलाचेर बरयलोलो. तरी तुमी ताका वळखूंक ना. पूण हांव ताका वळखतां. तुमी जिवीतभर तुमगेल्यो पिळग्यो मरोन गेल्यो हो तुमी बायबल दुसऱ्यांक शिकयन इस्रायल लोकांक. पूण तुमी देवाक वळखूंक ना. देवा तुमी रोचणार देवाक, रोचणार बापाक तुमी वळखलोलो ना. तुमी हो तुमगेलो धर्म पळय तुमी शिकयताय तो तुमगेलो धंदो जालो आहा धंदो. तुमी वयल्या वयर आचून शिकयताय जालो दीस काबार. तुमगेलें पळय शेनवार आसलो तेतून आतां आयतार म्हणटाय तो. आयतारा तुमगेलें मीस काबार चलाय घरा काबार. आचिल्लें तुमकां धाडलीं. तितूं एक अजाप ना, एक मिलाग्र ना, तितून एक खांय ना. हो तेंगेलो धंदो जाला. तेका लागून तेका देव कोण, बाप कोण आनी पूत कोण आनी पवित्र आत्मा कोण आनीक संवसार कोण रचिला आनीक संवसार कोण चलयता आनीक मेल्या हूंय वयताय तें तेका कांय पण गेलो ना. कित्याक तेणी हो हें पळय देवाचें उतर आहा तें फकाण केलां.
एकाच लागून आतां जायतो लोक आमकां कातोलिकां बोट दाखयता आनी आमकां विचारता हो बायबल कितें काय म्हणून. बायबल म्हणटाय ते कोराप्ट, कुसोला, बायबल सारको ना म्हणटाय ते. हे फोट्यांचे पाय हेंचो बापूय जावन आसा देंवचार, फोट्यांचो राजा हो चोय काल्याचिलो आमी. आनीक देंवचार आतां हितूलो पिसो जाला कित्याक तेगेले आतां संवसाराचेर कांय चलपाना. कितेंय म्हूण दी लोकां. तुमी म्हूणल्यार बायबल कोराप्ट जाला, ओ नाजाल्यार जेजू मेलो ना, ओ जेजू देवागे पूत न्ही तुमी कितेंय म्हूणयाय. आतां न्ही देंवचारा गेल्या संवसारांत चलपाचें कांय ना. जेजू येयन संवसार जिकोन गेलो. आतां कोण पळय हो कोराप्ट म्हणटा, हो जेजू मानना तेगेलें निसोणटोन. हितून म्हाका कातोली म्हाका कांय वायट जावपाना. लोकांन तर म्हाका म्हणलें देखून जाल्यार आरे तूं हो पळय बायबल पळय शिकोयता तो कोराप्ट. हितून म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. तो म्हणटा तेका आनीक तेगेले फामील आनी तेगेल्यो पिळग्यो त्यो वचपाच्यो होणात. पूण मुगेलो आन्सर आहा तो हांव तेजे सारको शुद्ध रावतलों. कित्याक हो पळय संवसार जेजून जिकोन गेला तो सासणाचे सासणाक आतां फकत जातोलें तें झडटी. आनीक संवसारांत शिकोवपाचें आनीक प्रवचन करपाचें ना म्हूण प्रॉफेट येवपाचे ना म्हूण सांजाल जाल्यार सांत शिकयतलो हेजेर आतां संवसारांत कांय दवरलेलें ना. संवसारांत देव खूद येयन मनीस जायन प्रवचन कोन्न शिकोयन प्रॅक्टिकल थियरीक प्रॅक्टिकल कोन्न दुयेंस बरी करपाचीं आनी कितें करून जिवीत जियेवपाचें आनीक धर्माचो वडील कोण हूंच धर्म मानपाचो तें सगळें शिकोयन स्थापन करून गेलो. तोरूय तुमी ताका वळखोंक ना. म्हणून म्हाका जेजू म्हणटा तुगे बापाक म्हणटोच म्हाकाय तुमी वळखलो ना, बापायकूय वळखलो ना. पूण हांव आतां हांव ताका म्हळ्यार सुर्गीच्या बापाक वळखोतां. ताका वळखोना म्हूण हांवेन म्हणलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातलों आसलों. आतां हे सगळे धोंगी, हे सगळे पोलके, वोलके हे धर्माचे लिडर. पूण हांव ताका वळखोतां आनीक ताचें उतर सांबाळटां. तूं तर देवाक वळखता, तूं तर जेजूक वळखता, ताजें उतर सांबाळूंक जायें. जेजू म्हणटा हांव बापाक वळखतां कित्याक म्हाका बापान धाडला आनीक बापागेल्या उतरांचेर हांव चलतां. म्हणटच हांव उतर सांबाळटां. सांबाळटां म्हळ्यार कितें? जें बाप जेजूक फरमायता, जेजू आयकोता आनीक तें आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांत वेव्हारांत घालून लोकांक शिकयता आनीक तें पाळटा, ताचो उपयोग कोत्ता वेव्हारांत घालून, ताचें फळ दिता मिलाग्रो वचोऱ्यां करून आनीक एकाच म्हणटाय उतर सांबाळप. तूं तर कातोलीक म्हणटा जाल्यार तूं कितुलें जेजूचें उतर सांबाळटा. हो तुमकां कातोलिकांक एक विचार. तूं तर आपण कातोलीक म्हणटा जाल्यार तूं जेजूचें उतर सांबाळटा ओर तूं जेजूचें उतर सोडून सायबिणीचे फाटल्यान, सांताच्या फाटल्यान, ह्या खुर्साच्या फाटल्यान मातयेचे आनीक मेणाचे आनीक मोदराचे दोऱ्याय तुमी हुरीस केसो बांदताय ते जाणाय तुमी बेत्याचे, शिमटाचे, चिऱ्याचे हे सगळे मुर्तीचे आनीक हे सिस्टम येयल्या आतां गोंयां. मेणाच्यो कितें हें कोताय मेणा मुर्ती केलो आहाय. तुगे तो पांय बरो ना तुवें पांय व्होन दिवपाचो. तुगे तर काळीज बरो ना तुवें काळजां व्होन दिवपाची. तुका तो भुरगीं ना भुरग्यागे मुर्ती व्होन दिवपाची मेणाची जाणाय तुमी हेस्तां येताय घेवन. हें सगळें मिटाय हें उज्या मरे. ह्यो पळे वस्तू हे कुडीचे साद्या पळे हिंकू हाडटाय मेणाच्यो
ह्यो काड्या उज्या मारे सगल्यो हेंका धाडाय हेंका आमगेल्या हिंगा इगर्जेच्या एरियांत भितर येवपा दिनाकाय कित्याक हें हें पोलकें हेका आयडल वर्शीप म्हणटाय आमगेलो देव कुड्डो न्ही ह्यो तुगेली तुवें हात दिलो पांयो दिलो तकली दिली नाक दिलें कान दिलो दोळो दिलो तें चोयन माजी तुगेलें काम करीत घडीत पूण तुमी दिवपाकू जाय तें ओ आनीक संबंद हुंयसान येयलो म्हणून म्हाका कांय कळना नासलोलो येयलो तो हुंयसान पयस चड जाले तो लोक दोळ्यांको कितें येता तें झगझगता तें सगलें भांगार सोता लोकां पयलीं म्हणटून लोक फकत हाती लायतालो मेणाच्यो आतां हें एक्स्ट्रा येयलां हेंचो हे पडे कुडीचे सादे पडे मेणां येताय ते आतां न्यू येयल्याय न्यू म्हळ्यार आतां काली येयले नाय ते दोरयाय तुमी 21st सेंच्युरी स्टायल ती हें सगलें पडे तुमी केलां तेजेर जेजू साप आड आहात आनी जेजून पळय बंद करपाक जेजू येयलोलो तें कातोलिकांनी चालू केलां जेजूचे तोंडाचेर सारकें डायरेक्ट थापट हें आमगेलें कातोलिकांगेलें तूं येयलोलो मरे बरें करपाक सो हें थापट हा आतां आमी कातोलीक तुजें मात्ताय तें पूण हांव सर्गीच्या बापाक वळखतां आनीक ताचें उतर सांबाळटां जेजून आमकां इतुलें बरें साप सारकें उतरांनी बुरयलो आहा तें आमी कितू सांबाळना कातोलिकांनी आमी आमकां जायत्यो वस्तू करूं भोंवताय चोय त्यो जेजून बुरयलोल्यो न्हय तुमी मेणाच्यो वस्तू करात मेणाचे हात करात मेणाचे पांये करात मेणाचे दांत करात आनीक कितें करात आनीक हाडून तुमी म्हाका दियात हांव तें तपासतलों कन्फर्म करतलों होरेंच तुमकां तें प्रॉब्लेम आहा जाल्यार आनीक म्हाका तुमचो न्यूज मेळलो जाल्यार म्हजें वायफाय कट जालें जाल्यार म्हजो तुमी गुन्यांव करिनाकात आनीक वायफाय कनेक्शन बरें स्ट्रॉंग आसल्यार हांव तुमचे घोडे आयकोन घेतलो तुमी वयतात थिंगा वचोन दियात हुंय आहा तुमी हें तुमगेलें नाक आसलोलें हें पळय कॉमेर्स केलां तें बंद कराय हे असलें फेऱ्यां येवपा देखून दिवपाची रे पोणा कित्याक हो आमगेलो कातोलिकांगेलो भावाट हे मेणां हातींची आनी पांयाची आनीक हेजेर ना तुमकां तोरी कातोलीकपण कातोलिकांत रावन तुमकां तरी एक पयशाचो तरी फायदो जातलो दुसऱ्या लोकांच्या भायर कातोलीक लोकांच्या भायर कातोलीक लोकांचेर उलयता दुसऱ्या उलयना तर तुमकांय तर दुसऱ्यांचे भाशेन जियोपाक जाय जाल्यार तुमी पळय कितें चालू केलां तितून तुमी मरतलीं त्रासान मरतलीं सारकीं आनीक तुमकां तर एक पयशाचें तरी बरें जिवीत सारूंक जाय जाल्यार पवित्र जावपाचें मुगे प्रवचन जो मनीस कोण पवित्र जातलो तेका जे मुगेलें प्रवचन पळय हें आयकोन कोण पवित्र जाता तो सुडलो विघ्नातुलो आनीक तुगेलीं बायल भुरगीं आनीक तुगेलें कुटूंब आनीक तुगेली पिळगी ना जाल्यार हेर लोकांचे भाशेन सगल्या कातोलिकांक तेंच हातराचें शीत तोंड तिसल म्हणटाय तो शिराप देवान घायलोलो आदां येवेन पातोक आदारलें त्या दोणाक फळ खावन तोंड तिसल्स बायबल वर्स मारे 56 मोजो दीस पळोवचे आशेन आब्राम तुमचो बाप कुशाल जालो ताणें तो देखलो आनीक ताका खूब आनंद जालो आनंद हेंचोय खूब खुशाल जालो म्हणलो ना जेजून आनंद म्हळ्यार कितें जॉयफूल जॉय तर तुमकां स्वता तुमी हुशाल आहाय जाल्यार तुमी देवागेलीं भुरगीं न्ही तुमी संवसारी आशेक लोबदलोलीं ओलकीं पोलकीं कातोलिकां तर
ताका खूब आनंद जालो. आमगेलें जिवीत आनंदीक जावपा जाय, आनंद भरीत, जॉयफूल. कुशालकाय म्हणटा ती तुमकां सदां सांगोत हांव, कुशालकाय म्हणटा ती थोड्याच दिसांची ओ मिनटांची ओ ते पळय तुगेलें कितें फुंगसांव जाता त्या वगतार वयली कुशालकाय. आनंद म्हणटा तो तुका खबर आहा तुगेलो देव कोण, तुगेलो देव सगले वस्तूचो आनीक सगल्या संवसारांत पळय तुका कितें दिश्टी पडटा तेजो रचणार सगल्याचो एक आनीक दोन वस्तूंनी. तो तुका खबर आहा तूं पळय जियेता तें सगळें एक एक आमगेल्या रचणार बापान रचिल्लो मो. जें तूं ऑक्सिजन देखून घेता तें देखून सर्गीच्या बापान रचिलां. म्हजो दीस पळोवचे आशेन आब्राम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनीक ताका खूब आनंद जालो. तर हिंगा आब्राम तुमी जाणाय प्रॉफेट एब्राहाम इंग्लिशीन म्हणटाय, हिंदीन इब्राहीम म्हणटाय. हिंदी बायबल तो तुमकां मेळ्ळो जाल्यार इब्राहीम म्हणून बरोवन आसतलें. म्हजो दीस पळोवचे आशेन आब्राम तुमचो बाप खुशाल जालो. हो जेजूचे पयले 1000 वर्सां प्रॉफेट आहलो तो एब्राहाम आमी जाणाय. जेजू म्हणटा आब्राहामान देखून आपल्याक चयलो आनीक ताणें तो देखलो म्हूण तेणें मुगेलो संवसारांत येवपाचो प्लान आब्राहामान दोळ्यांनी चयलो आनीक ताका खूब आनंद जालो की हांव देवागेलो पूत संवसारांत येवपाचो आसा. हे पद्दतीन हे भाशेन आंकवार मोरेचे मोजोतीन हें पळोवन जेजू म्हणटा आब्राम आनंद जालो, आनंद भरीत जालो. 57 हिंगा बंद करुया, फाल्यां कंटिन्यू करचें. आतां रोजार करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्तां तुका मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फॅमिलीक, जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक, तेओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक, कोलेत आनीक ताचे फॅमिलीक, जॉन्सी आनीक ताचे फॅमिलीक, सुकोर आनीक ताचे फॅमिलीक, जेसी आनीक ताचे फॅमिलीक, हेनरी आनीक ताचे फॅमिलीक, पियादाद वाज आनीक तिचे फॅमिलीक, मोरयान आनीक तिचे फॅमिलीक, जिपोट आनीक ताचे फॅमिलीक, क्रिस आनीक ताचे फॅमिलीक, जोकी आनीक ताचे फॅमिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह पळयता ताका आनीक तांचे फॅमिलीक सगल्यांक बरे भाशेन दवर. सगल्यांची दुयेंसां बरी कर. अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोर थोडी, हाडांचें, किडनी फेलियर, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, पिशेपण, तकलेन सुटलें, तकलेन आवट जालें, उगडास उरना, स्थितीत उरना, कुडीचो बॅलन्स हाल्ला, कुडीचो कंट्रोल ना, हाची सगल्यांची ही दुयेंसां आनीक हेरूय दुयेंसां पळय आहा ती सगळीं एक एक दुयेंस तांचें सगल्यांचें बरें कर. आनीक ही मिलाग्र तूं ताच्या एक एक मेंबराच्या जिवितांत करून दाखय. आनीक ही मिलाग्र पळोवन तेणी जिवीत बदलून ती पवित्र जावंक पावूंक तूं ताका एक आनीक एक जिवितांत चान्स दी. तशेंच जीं मेंबरां काम करतात तांचें काम राखून आनीक सांबाळून दवर आनीक तांचे पागार वाडय, पोस्ट वाडय. तशेंच जीं मेंबरां नवें काम सोदतात तांकां तांच्या चिन्नाच्या प्रमाणे पागार चिंतलां ताजे दोबरादान तूं तांकां पागार फावो करून बरे व्हडले कंपनीन तांकां कामाक लाय. तशेंच सगल्यांक वयताणा येताना तुजी आंच बडवे धाडून निवार सांबाळून दवर. एक्सिडेंटांत मरपाक तांकां फावो करिनाका. तशेंच सगल्यांची चिंतना
शांती पावय आनीक तें अजाप करून तांकां जिवीत न्हवसरून बदलूंक आनीक एक सोयेक तांकां दी. सगल्यांक कोवीड पिडेंतली पयस दवर. खंयच्या संवसाराक तीं आसूं. आनीक हे कोवीड पिडेक लागून ज्या लोकांचें काम गेलां, घरांत कामाचें काडून सीट दिवन ब्रेक दिवन घरा धाडलेले आसात. तांकां तूं मिलाग्र करून तांकां परतून कामाचेर चडूय दोबरात पगार आनीक पोस्ट वाडोवन तें पळोवन ते सगळे तारवटी ओर आख्ख्या संवसाराक खंय आहा ते जिवीत बदलून पवित्र जावंक तूं तांकां जिवितांत आनी एक सोयेक दी. ही सगळी मागणी हांव तुका करतां, सर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.